बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक घालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक घालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपल्या बायलेचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक घालती जावंक आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगटांत घालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी शब्द उच्चारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन परजोळीत खोट व मिरी नासलोली व कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कळंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेष करिना, पूण ती पोसता, तिचो बरो परामस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबे थाय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटलो आनी ती दोगांय एक जातोली. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पत्नीचो करचो आनी पत्नीन आपल्या पतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. म्हणुया, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती, सदां ताच्या मार्गार चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताचे कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफळ दाकाचे वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जोद्दनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. सबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नात्रा पंत्राक पळोवंक तुका फावो जावं. सबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया, हांव तुका दिन वाचतां कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Soy सर्वेस्परा,
लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कितें सारकें म्हणचें. खंयचे वस्तूक हांवें ताची सर करची. तें सांसवाचे बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनी एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सर करूं. तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापान पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, लग्न म्हणल्यार मोग अशें जायतीं जाणां चिंतात. जाल्यार मोग म्हणल्यार कितें? व्हंकल न्हवरो आपले कुशालकायेन काजाराची तयारी करतात तो संतोश, वो लग्न जावचो एक आनंद, व जो एकवट ती घडूंक वेतात. हें सगळें जावन आसा मोगाची फितां. पूण मोग म्हणल्यार ताची वोन व्हड. आयचे पयलें वाचप मोगाच्या संबंदाचो थाव दिता. जसो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती आसा, तशेंच पोती पोतिनीन एकामेकाचो नीज मोग करचो. एकामेकाचेर अधिकार न्हय, पूण खालतीकायेन वागूंक गरजेचें. दोगांय मदें एक मोगाचो बांदपास आसूंक जाय. हे तरेन आमच्या मोगाच्या जिविता वरवीं आमी देवाचें राज स्थापूंक पावतल्यो. आमी देवाच्या मोगाची वांगडी कशीं आमच्या मोगाच्या जिविता वरवीं जेजूची गोवाय जावंक जाय. जावं तें कुटुंबांत वो समुदायांत वो समाजांत. मागणें, मोगाळे जेजू, तुज्या मोगाक साक्षी दिवंक आनी तुजें राज विस्तारूंक आमकां कृपा दी.